मंगलम. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य गुरुभ्यो नमः. श्यामं रवीन्द्रमितदीथिति कान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जदधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्दमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. आयचे दिवस मंगलापुरा कोंकणी भाषेन कोडयाळ म्हणतात. अशें आमगेले समाज समूहाचे एक वैभव नगरी ह्या गांवांत आमी प्रवेश घेतना आयज दिवसा तिथी भद्रा खंय. भद्रा तिथीचें लक्षणच सांगलां शिवम कल्याणम भद्रम खंय. म्हण चांगले तरेचें काम जायत रावतात अशे तरेन अर्थ देणार तरेची तिथी. तिथी शरीरम तिथिरेव कारणम खंय. सर्वही शुभ कार्याक तिथी प्रधान ठरता. आयज दिवसा गुरुवारूय चांगलो लक्षणयुक्त वार हो. सर्वही शुभ कार्यां गुरुवार दिवसाक स्विकारूंक येतात. आयज दिवसा नक्षत्र श्रवण नक्षत्रार आशिल्लो चंद्र मखरेचेर आसता. मखरेर आशिल्ल्या चंद्राक शुक्र आनी बुध दोग जण पळयतात. गजकेसरी योग हो ही एक तरेन. आज स्वाम्यान भाशण आरंभ केलें. धनिष्ठा नक्षत्रांतून हो आरंभ जाला. धनिष्ठा नक्षत्राचो हो ही म्हळ्यार गुरू दृश्टी ही आसून गुरू निमित्तान ही गजकेसरी योग सांगता. ज्योतिष्य वेत्ते लोकांनी परामर्श घेवं जाता. स्वाम्यान शुभागमन जालेल्या तरेच्या ह्या शुभ वेळारी असले तरेची ग्रहस्थिती ही सुंदर अनुकूल सांगता. दैव धर्म संयोग म्हळ्यार म्हणजे मंगळुरांत हो चातुर्मास घडचो एक योगाचो संदर्भ. तरी स्वता स्वाम्याला विचारल्यार 5 महिन्या पयलीं स्वाम्याला संकल्पनांची नाही. बिडलू बारदू ना ಒಪ್ಪಲು ಬಾರದು. ಸಹಪಟಿ ಆಯ್ಲಾರಿ ಹೆಂಚಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ತಂಗೆ ಶಿಕೊಂಡವರ್ನ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಹೌದು, आता नरसिंहप्रभून सगळें विस्तारान सांगलां. रामनवमी दिवसा काही सांगूक जाय म्हळ्यार तत्वाचेरीच आमी जाहीर करून बसले. स्वाम्याल चातुर्मासा तयारे दृश्टेन मंगळूरच्या पेंटेच्या महाजनांनी बरे तरेचो श्रम घेतिलो समजत आमकां. आजही योग पळय आयुष्मान दनपार 3 घंटेपर्यंत प्रीती खंय वय असले तरी योगाचे पंचांगांत बरे सांगतात. वय आयडियल दाव का बा वय खंयची कार्य हातान धरलें वय वॉट एवर वी डू ऑलवेज रिमेंबर खंय वी मस्ट डू अवर एम. गुरी मुट्टिसले बेकू. स्वामी येवन बसले बा. बसली कुळे पायस खावच्या सूर करच्यो हांगा न्हय बा. पायस आसकाचीच. ताजे बरोबरही सांस्कृतिक कार्यक्रमही अंत आयोजन केल्ले सच आतां थोड्या तांणी जाहीर केल्याची. मध्येही स्वाम्यान येवन बसल्यानंतर गांवांत पावल्यानंतर नवे कलात्मक कलाकारही आपल्याला काहीतरी प्रदर्शन घडका समाजांत अशेंय निरीक्षा करणारे सच. चातुर्मासानंतर उरील पैशात सद्विनियोग जावसाठी एक ट्रस्ट म्हणून दाखयना. स्वाम्याला 10 ट्रस्ट सच आणि सगळे ट्रस्टान स्वामीच मुख्यस्थ. तरी धर्मदर्शी पद त्या गांवच्या लोकांक समावेश केल्लें आसा. वी आर कामत आमगेलो सुरतकल पटेल घराण्यांतलो बरी सृश्टी करून सोडल्या ताणें. तागेले सृश्टेचे परामर्श घेवचे म्हणून जर जाल्यार पनवेला वचून पळोवं जाय. 16 एकर म्हळ्यार 64 म्हळ्यार गुंटास म्हणटात. 100 तांतूं मिटर जाता. हांगा तुमगे सेंड्स आल्यार 40 मिटराक सेंड्स. थंय ताणें 16 एकर जाग घेतलो. 16 एकरा जागाक 64,000 चदर मीटर स्थळां असले तरेच्या विस्तारीत जाग्यांतूं एक सेवाश्रम बांदला 200 इनमेट्सांक अनुकूल जावचेसाठी. तशेंच एक शिक्षण संस्था थंय कार्यरत आसा
आतां कांय 800 लोक चेडून जालींच आमच्यान तुला एकटोरे भुरगो त्या संस्थेन तूं शिकच्याक ना त्या हळ्ळे गांवांत तूं आज बाजूंतल्या एक 7-8 हळ्ळेन तुले लोक थंय शिक्षणार्थी जावन 1+3 स्टोरीड बिल्डींग 32,000 ಚದರ ಅಡಿ ಹಂಗಾತ್ ಹೋ ವಾಸ್ತು 32,000 ಚದರ ಅಡಿ ಆಸ ಆಮಗ ಸ್ಕೂಲಾಕ ಥಂय 32 बांदून सोडला हॉस्पिटल बांदवा हॉस्पिटलाक 32,000 वेही आज 4 पटी नसते मंगळूर मठापेक्षा तरी सांगचे तात्पर्य असले तरी सौकर्ययुक्त व्यवस्था सुरतकलचो आमगेलोची साऊथ केंद्रांतलो VR कामत ताजे भायर ताणें 30 कोटीची जमीन स्वाम्या नांवार बरोवन दवरून सोडलाय धन्यात्मा तो हां आतां ना तो आमचे मदें तागेली सृश्टी बरेच तरेच्या कार्याक लागो साठीच ताणें कार्ययोजना घालेलें एक स्मरण योग्य तो खंयचो जाग्यार आमगेलो ಸಾರಸ್ವತ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ गुरुಗಳ म्हळ्यार स्वाम्याला हस्ता दवरता तसं एक ट्रस्ट केला बरेच तरेची प्रगती चलत असते तशीच 8-10 ट्रस्ट असायची गणपती उत्सव स्वाम्यालोची मठान चलता तशीच आमगेल स्वाम्याला 3 ट्रस्ट असायचे एक ट्रस्टाची काही कार्यावळ हांगा घडची अशें एक उद्देश दवरतही आता आमगेल्या नरसिंह प्रभुना हांगा कार्यकारिणी समितीच्या ही योजनेन हांगा एक कार्यावळ स्वाम्याला चलची थंय एक बँक खात हांगा दवरून थंयच्यान पयशे ट्रान्सफर करचो तो तुमी दवरिल्ले पयसोची वेवस्थीत तांचो दवरून ताजें व्याज म्हळ्यार बड्डी हाणा म्हळ्यार TDS तांतूं तुमगेल्या लागना ट्रस्टाक फुल्ल एमावंट जम जाता ताचो सदविनियोग चांगल्या तरेन शिक्षणार्थी लोकांक दिवेत वृद्ध लोकांक म्हळ्यार तांकांय गौरव धनशे दिवेत हेल्थ कॅराकय पयशे दिवूं जाता ह्या तरेची सर्व तरे योजनेन अशी एक समृद्धी हांगा घडचे साठीही हो एक चातुर्मासो हांगा आयोजीत जाल्लो आसा अनेक भावीक लोकाल्या हांचो सहयोग लाभिलो जाला आतांच कित्याक अर्धापेक्षा कित्याक 75% पयस जमेंत आयिल्लो आसा आनी उरील 25% जम जाता बा म्हणटना आयच्या दिसा योगावळ अशी जाली स्वामी ऑक्टोबर म्हयन्याचे पयले आठवड पर्यंत हांगा वास्तव्य आसतलें मागीर क्रमक्रमान आपणाल्या संचाराच्या योजनेन स्वाम्यानय प्रयाण काडचें आसता म्हणटना महत्वाचे दिवस हांगा जाहीर जाल्ले आसात त्या दिवसाक कार्यावळ ह्याच हॉलांत पावस मस्त आयल्यार हांगा जायत रथबिदेन तुही जाग्याचे तरतूद आमगेल्या आडळिता समितीन केल्ली आसा दोनी बाजून ताका 2 मिटर म्हळ्यार ताका कर्टनशे बांदल्यार वावजडेचे आंगार पावस येवता तसने म्हळ्यार वावजडेन लोक भिजताच वयर माथ्यार उदक पण हय वावजड आयल्यार कितें करूं म्हळ्यार तरेच्या विचाराकही अनुकूल जावसाठी हाजेर बी परतूनही आडळिता समिती स्वाम्याले उलोवणार जावन आसा ह्या मठा कडेन मस्त संदर्भ घडत आयिल्लेचे आसाच 6वी स्वामी रामेश्वर यात्रेक भायर सरले शार्वरी संवत्सरा खंय ते स्वामी गयापद क्षेत्र उप्पिनंगडी थंय स्नानार्थी आयलेच थंय 2 न्हंयो कुमारधारा नेत्रावती अशे 2 न्हंयचो संगम जाता थंय ताकाय एक प्रयाग म्हणटात हाचेसाठी कित्येक भावीक लोक आपणाल्या पितराल्या सद्गतीसाठीही प्रयाग म्हणून घेवत तसल्या ह्या दक्षिण काशी म्हणून घेवत तशी नामकरणही ताका यात थंय बी पितृकार्याची सांगताय ही करणारे जे आसात म्हळ्यार काही लोक अस्थि विसर्जनही करतात आमी थंय देवाक गांवच्या देवाक स्नानाक घेवन गेल्ले वेळार ही पळयलां म्हळ्यार कांय तरी अस्त त्या उदकां पडिल्लें आसलें एकदम विरगळून वचनात न्हय उदक व्हांवत आसा गंगा भागीरथी ते ಅಸ್ಥಿಚೇರಿ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಆ ಊರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ आमगेल स्वामी रामेश्वर भायर सरलेजी गयापद क्षेत्रार तीर्थ स्नान करत असते तांकां एक व्हडपण आशिल्लें कशें म्हळ्यार तांणी पर्तगाळीन तुला मठ बांदलो आतां तुमी पर्तगाळी मठ कित्येक लोकांनी पळयला तशें रेवणान तुला मठ बांदलो रेवण म्हळ्यार जांबावली देवळांतून 3 किलोमिटरा भितर आसा स्वता तांणी आराधना करसाठी एक गुह बांदून दवरिल्लें आसा
सुंदर असं गुहा गुहे बैसूनही तपस साधना केलेल्या तरेचे सटवी स्वामी ते सौभाग्य योगात सौतक्यान राहील जातात आणि अशी रामेश्वर यात्रे भायर सरतात ज्या ज्या लोक जांबावलीन तूं म्हळ्यार पावील जातात नव्यान बांदला मठो हां अशें म्हळेल्या रितीनही रेवणान तुल्या रशीवना म्हणटात ताका रशीगळू निल्लुवा वना थंय 2 व्हडोड्ड गुह आसात हाज्या ह्या रुंदायेचे डब्बल आसा विडतही डब्बल आसा 200 लोकांना भारतीय बैठकेचेर जेवणाक भितर शेल्टरान ते येवन बसचेत ताका नांव बसलां पांडवाल गुहा आमी मालक न्ही ताजे हां पांडव आयली की ना की ती खबर सोडा आनी तो पांडवान बांदिलेली तांचो भीमशक्तीचो हनुमान हो आसा वायुदेवाला अवतार भीमदेव पण ताका करचे कसने ಹೊಡ್ಕಾಯನ ಒಂದು ಗದೆ ಕುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಹುಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಪರ್ವತಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ थंय एक पांडव गुहा म्हणून एक न्हय 2 गुहा आसा सान एक गुहा आसा व्हड गुहा आसा रेवणांत पाविल वेळार केन्ना आमकां फुरसत आसलें अशें 2 मिनट भोंवन आयले आमी गांव सजल उद्दाक परतगाळी मठा स्वाम्यांक 300 वर्ष पर्यंत बांय काडची पडिल्ली ना थंय म्हळ्यार डोंगराळ जमिनीन तुल्यान जोग फॉल्स आसा कित म्हणटा उदकांत झरयो स्वच्छ उदक हां म्हळ्यार उदक पिल्यार पुरो मनही तृप्त शरिरांतूय एक आरोग्याचें म्हळ्यार थंय कितें जाता म्हळ्यार तुमगेलें खनिज गळा म्हळ्यार गुड्डोची मायन्स स्टोन ताजे वयल्यान उदक येता आनी हे दिकान तें उदक हालत हालत येयल वयल्यान तें कितें जाता प्युरिफायड उदक ताका कांय डिस्टील वॉटर म्हळ्यार म्हणचेची दूर येता कोणी सर्च केलां की ना की गोत ना आमकां तरी 12 म्हयने उदक थंय व्हांवत आसता माडाक इतलो व्हड नाल्ल धरता थंय माड्या पीक मस्त एक एकट्या सग म्हळ्यार सांगता हांव तुमकां नारळाचें पीक 6 लक्ष नारळो एक एकट्याक असले 8 जण भाटकार आसात थंय भाटकार म्हळ्यार ತೋಟದ ಯಜಮಾನರು ಒಡ ಕೃಷಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಹ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ 8 ग्राम असं आमकां 8 ग्राम खंय हय स्वाम्यानय 8 ग्रामाच्या रहिवासी लोकांक रेवण मठ म्हणून अंकीत करून दवरला म्हणल्या नंतर त्या 6वी स्वाम्या ह्या बाजून आयलेची स्वाम्याल कक्षेन जांबावली येता ज्या लोक जांबावली गेलेचे हां स्वाम्याल एक मठ हांगा आसा पळोवन सोड्यांक की पायान तुडवत गेल्यार 3 किलोमिटरा भितर जाता पयले लोकांक 3 मिटर चमकूच म्हळ्यार व्हड कांय दिसना आशिल्लें तरी मठाक पर्यंतही कार वचून रावता तसं न्हय म्हळ्यार एरोड्र माईल म्हणजे आतां हांगा कार्पेट कशी घालां की तशी टार बरी तरेन घालून मठा पर्यंत प्रवेश चांगलो दवरला आमी बी 1988 चातुर्मासा रावले 120 वर्सां नंतर एक पावलां धडावत रावची ह्या तत्वानही सान मठ जर जाल्यार सुंदर आसा वनश्री चांगली आसा ತೆಂಗಿನ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ಗೇರು ಬೀಜಗಳ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳ ಒಂದು ಅರಣ್ಯವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಂತಿದೆ ಪರಿಸರ ಅಂತ म्हणटना गेल्या लोकांक खंय तरी समज जावच्या लागलो 6वी स्वाम्यान 2 कड मठ बांदलेच तांगेले प्रतिभास ह्या स्वाम्याक घेवन आमी मंगळुरांत एक मठ बांदका मंगळुरांत जर आमी मठ बांदून घेनी जर जाल्यार हांगाचे कन्नड भाषेचे इतर लोकांनी ಇವರು ಎಂಥವರು ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು सांगता असेल त्यादना 350 ವರ್ಷ ಪೈಲೆ 370 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಇದು ಹಾಂ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು त्यातरेन स्वाम्यान आयलेची आमके हांगा ब्राह्मण्य आसा म्हणून दाखवत तसं न्ही आमगेले एक ಔನ್ನತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಗ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಠ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲಿ अशें म्हळ्यार म्हणजे स्वाम्याल्या अभ्यर्थना करत 131 लोकांनी बरोवन विनंती पत्र घेतिल्लें आसा स्वामी गयापद क्षेत्रांतूं थंय संगम स्नानाक रावलेची 1-2 दिवस रावतात ते मुखार वताची म्हणल्या नंतर स्वाम्याक पांय पडून सांगून घेतलें वरे आतां आमी संगम स्नानाक रावले तुमी मठ दावका म्हणून सांगला न्हय करया मंगळुरांत मठ म्हळेल वयल्यान त्या स्वाम्यान अभिवचन दिलें कालांतरांत हांगा मठ जालो आनी बसरूर मठांत तुल्या अर्चक कुटुंबान राबयलें कित्येक वर्स तांणी पूत चलयले ताजे नंतरही बसरूर रामदास आचार्य कर्नाटक स्नफ त्या घराण्याच्यानय तागे बापसूनही कित्येक वर्सांक पूत चलयलेच ताजे नंतर थोडो थोडो बदल जायत आतां रामकृष्ण भट म्हणून
ताण पिशवी पुरं बरेली सांग स्वाम्याला चातुर्मासासाठी. कोण सांगितलं? ग्रहस्थान सांगितलं. भट मग मला पैसे घेतले बाय उर असं पळेल ते आम्ही. रामू कृष्ण काय बदाव का बा बरे चलो का ताणे. हां ब्राह्मणी चलोच म्हळ्यार सुलभ नासता तरी आपल्याला पावित्र्य चारित्र्य तरेचे जनमानसाचे रे एक ब्राह्मण हो एक म्हळ्यार देवता स्वरूप अशें म्हळें सद्भावना येवचेसाठी खडखडी गोपीचंद्रांना मूर्ख व्यंकटेश देव तेच सांगता आपल्याला भक्ताक मात्र आपण अनुग्रह करता काय. व्यंकटेश देव हांगा विराजीत आसा. महातोबार व्यंकटरमण देवस्थानाच्याय मुखार सुना आमगेलो मठ आसा. तें देवूळ जावन 210 वर्स जायत 215 वर्स जायत. ताजे देड्डीन आमगेलो मठा संस्थापना आहे. आणि ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಒಂದು ದೇವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. 25 देवस्थान सजमगेने कुटुंबाक एक देवस्थान शे ह्या इतले परी धेन जर पळयल्या 15 वयर देवळां सांगचे अर्थ अशें जालो देवळा संस्कृतींतून आमगेलो समाज रुपीत जायता येयलो जाता. दैविक भावना म्हळ्यार धार्मीक दैवभक्ती धार्मिकता आस्तिक्य बुद्धी समाजांतून केंद्रीत करून घेवचे साठीची गुरुमठ तशें देव मंदिरां ही आमच्या समाजांतून विजृंभित जायता येयली जाताच. अशा तरेच्या मंगलापुरा बाई ह्या गांवांतूय सारस्वत समूहाचे एक केंद्रबिंदू म्हणून घेवत तशें हांगा ही देवळाची विजृंभणा जाल्ली आसा. सांगच्या कारण कितें आमी मत्स्याहारी म्हणून आमकां सांगतात ताजे वयल्यानच इतर जातीच्यान आमकां ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಂಕಣಿಗರವರು ಕೊಂಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗಾಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದು ಕನ್ನಡನ ಮಳೆ ತಂಗೆल शब्द ते तरी आम्ही 7 म्हणलं संस्कृत हा शब्द हो कसं नाही आम्ही सप्त सारस्वत सप्त कोंकण सप्त खंड सप्त द्वीप पुरा 7 संख्या जर काढल्यार बरो अर्थ देणार तरेचो अर्थ हो 7 आंकडो इंग्लिशान बरोच हो ಕೊಂಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಪೂರಾ 7 ಅಷ್ಟು ಬರೋಕ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದವ ಹಗ್ಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ करणारे संस्कृत लिपींतू 7 अशी बरोवका 5 आर्यन भाषाच ते आर्यन भाशेंतूय बरोच क्रम कशी म्हळ्यार आमी उत्तर भारता वचका म्हळेलें ना जांकां संस्कृताची हिडिता इदे खंयचे मंत्रसंहिता म्हळें अथवा पुजा क्रमाचे पुरा पानाचेर 7 बरोवचे अशी उजव्यान ग्रंथी येवन बसका म्हळ्यार आमी अपलिफ्ट करताची म्हळ्यार अर्थ देणार तरेचो एक सांकेतीक बोध आमी करूंक पळयतात. आमी अशें सांगलां म्हणून दुसऱ्यांक अर्थ जावच ना तरी अर्थभरीतच हो. आमी आर्यन उत्तर भारतींत ಬಂದಂತಹ सारस्वत समूह आमी स्वतः सारवंत देवान दिल्ली प्रतिभा असं समगेले ज्ञान असं क्रियाशक्ती समगेले. आता तुम्ही पळया 15 तारीखे ದಿವಸ ಉಲೋಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವುದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ परंपरेन आ सटवे स्वाम्यान हांगा एक मठ बांदची संकल्पना केली. आतांची आमगेल्या नरसिंह प्रभून सांगलें आमगेले 50 वर्स जगिले फस्ट जिवोत्तम तीर्थ स्वामी ते हांगा येयले ना बसरूरा मठ बांदलो तांणी. ताजे नंतर बसरूर परिसरांत पुरा सारस्वतान देवळां जालीं. मंगळुरांत तूं सटवे स्वाम्यान मठ बांदलो ताजे नंतरच सारस्वताल्या वैयक्तीक 10 जाणांनी देवळां श्रद्धास्थानय हांगा केंद्रीत जायत रावलीं. 11 स्वाम्यान हांगा फाटल्यान मठ आशिल्लो. आतां पूर्णप्रज्ञ वसतीच्या म्हळ्यार एक 10 एंट्री तुकून 10 फूट भितर येयल्यार पोर्ण मठाचो गर्भकूड आशिल्ली. 11 स्वाम्यान बांदला त्यांनी 50 वर्ष गादेर आसात. 50 वर्स जर लाभल्यार काही तरी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट काम जातात. म्हणजे एक उदाहरण आहे 30-40 वर्ष म्हळ्यार मठा वहिवाटेंतून 30-40 वर्ष म्हळ्यार काही गणना योग्य नाही. एक ದೈವಬಲ ಸಾಧಕರಾಗಿರುವಂಥ 11 ಗುರುಗಳು ಈ ಮಠದ ಪ್ರಥಮ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ 18 ಸ್ವಾಮಿ तेही
51 ವರ್ಷ ಆಶಿಲ್ತೆ जिंदगींत 51 चातुर्मास जाले की 52 जाले की पळोवंक हा घडी नसता का म्हळ्यार तांणी आषाढा पयलीं जर बसल्या रे 1 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂತ ವೃಂದಾವನ घेतला ಅಂತಾನೆ म्हळ्यार 11ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸಲಾಗದು ಅಂತೂ ಎಬವ್ 50 ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಂಗೆ ನೇರ ಶಿಷ್ಯ ते 42 ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ म्हळ्यार ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಸಜಿ ತಂಗೆ ಗುರು ते ತಂಗಲ್ಲಿ ಅದರ 42 ವರ್ಷ మరి ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿದವನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ 4 ವರ್ಷ ಉರ್ಲೆತ್ತಾನೆ 55 ಇಯರ್ಸ್ दाने गणन साकपुर तदनंतर इंदिराकांत तीर्थ स्वामी त्याही 51 लागून 17वे स्वामी 18वे स्वामी 19वे स्वामी हानी पुरा 50 वर्ष गांतून घेतली असत तांगेले आयुर्दायांत आणि त्याच वेळार मठाचे विस्ताराचे कार्य थोडी विशेष दायित्व गेल्ली आसाची म्हणटना मंगळुरांत पूर्ण प्रज्ञे स्वाम्यान 18वे स्वाम्यान हो मठ हमरस्त्याक म्हळ्यार चिक रस्त्या बाजून यद्रहाण फ्रंट 167 वर्ष जाता का 174 वर्ष जाता 1842 थंय शिलालेख आसा मुळां बरयला शोभकृत व्रत वय शोभकृत वर्ष फाल्गुण शुक्ल दशमी म्हणून बरयन आसा तेंची परत शिलालेखू चंदकून आतां नूतन जीर्णोद्धार जाले नंतर तीर्थ दिवचे कडेन म्हळ्यार तीर्थ घेतल्यांकय वाचच्या मेळत तशें भटान बसया वेदिकेक तो शिलाफलकय लावन दवरला सांगचे अर्थ अशें धरा 167 वर्षाचे पयलेचे मेन स्ट्रक्चर आसा विठ्ठल देवान बशेन गोंयची शिल्पा प्रमाणे आसा कारागिरे गोंयचे येयले कारागीर म्हळ्यार गावडो आनी कार्पेंटर तांणी हांगा घेवन मठ बांदून परतून चमकलेत ते हेही दाखल आसा आ कलशाक भांगरा कलय काडील कलश दवरला त्या वेळार आमगेल्या दक्षिण ह्या कॅनरा म्हणटात हांगा खंयची भांगरा कलश नाशिल्लो हें तितलें प्रामाणीक 174 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಠದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ತೆಂದು ಬಂಗಾರ ಲಾವची ಸುಲಭತಾ नाशिल्ली आमगेले देशांत पोर्तुगालांतू पोर्तुगीज क्रिश्चन कम्युनिटीक ती विद्या साध्यशील दिसता त्यासाठी म्हामाई कामत म्हणून येवन खंय गोवांतू हार्बराचेर तांगेन व्हड बंगलोशे राजवाडशे आसा तांच्यांतून मनशां घेवन स्वाम्यान 50 into 5 grams आसा पुरो तांगेन पोर्तुगीज करन्सी ती 5 ग्रॅमाचे 50 नाण्णी लागून भांगरा कलय चडोवन हांगा हाडून दवरलां म्हूण आसा म्हणटना तदनंतर ही एक कला भांगर चडोवं येता कलशाक पर्तगाळी स्वाम्यान कोण हाडलां गोंयच्यान हाडलां पोर्तुगल उरो गोंयांत हें शक्य आसा म्हळ्याक समजत तदनंतर विजृंभीत जालेले तसल्या देवालयाकय भांगरा कलश बशिल्लोच आसा हें प्रामाणीक सत्य सोदून घेया कसं हो एक इतिहास समजूत साठी म्हळ्यार अनुकूल घडून येवं म्हणल्यार परत सांगलें मी ह्याच तरेन प्रत्येक स्वाम्याल पावलां ह्या मठा कडेन तांगेलें पवित्र पावलां मठांतू राबत आयिल्ल वयल्यानही आमी बी एकदां चातुर्मास केला इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान चातुर्मास केला पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान हांगा सांगता 1865 पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यान चातुर्मास केला 1896 आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तांगेले आ नरहरी तीर्थांक घेवन चातुर्मास हांगा घडयल जाला आमच्या स्वाम्यान 4 पटी केला दिसता बस्तीकरांत 2 जाला मंगळूर मठांत 2 जाला 47 48 बस्तीकराल या श्रीदर्शनेल बंगल्यार वे तदनंतर जिवोत्तम म्हण नांव दवर म्हणा स्वाम्यान वय जिवोत्तम म्हळ्यार नांव उरबा अप्रुबाय नांव तें कोणाक मेळना तें जिवोत्तम म्हळ्यार वैष्णव समुदायांत खंयच्याय मठाधिपतींकय जिवोत्तम म्हळ्यार नांव ना आमच्यांत आसा वायुदेवालें अपरनाम महाशक्तिमान वायुदेव आमकां वैष्णव मठ 28 आसा आनी ಸನ್ಯಾಸಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ 700 ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಣಕೈ ಜೀವೋತ್ತಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಚಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಶೋಭಿತ ಹೆಸರು ಇದು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಾದಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ म्हणतात दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधायकम मनुस्मृतीतील चंद सांगता
आमगेले चेडू नांव कसलें दवर का कसं नाही हायफाय नाव दवरू नजा हे उडगा साऊर तसलं नाव जाऊ का देवाने श्री हरियने नाही इरो विष्णू स्मरण जाऊ का वायुदेवान स्मरण जाऊ का त्यासाठी उद्यावर पंचांकान पळ्या 12 महिन्यात जन्म आईल्यांका दारली संतानाका विष्णू पर नाव दवर का तशींच बायलां गांवां घरांत तशी गाय गोरवांकही लक्ष्मी पर नाव दवर का म्हणून आसा पेज जाल्यार सांगता हांगा बरयण्याचो पंचांग घर घरा असता तरी पुरसत कोणाक आम्ही आयडियल जग पळो का आयडियल जग वय आमगेले चेडू नांव तसलें नांव दवरल्यार ती चेडू प्रतिभावान जातात कसां की सिनेमा पळयलें टीव्हींत पळयलें म्हूण नवें वय रस्त्यार आयकलें नांव पुराण चेडूवान दवरल्यार रस्त्यारी नाच करणार जातात ती चेडूं भिवू नाका जें रस्त्यार भोंवच्या नजब आमगेले चेडूवांनी सांगचें कारण कितें पंचांग पळो जगत ना म्हळ्यार थारी सांगलें आयुश्मान चेडूं जावं का म्हळ्यार का तांकांय आयुर्वृद्धेसाठी चांगली नांव दवर का खंय आशिर्वादाभिधायकम आमकां आयकतल्यांक पळय आशिर्वाद मेळटा की कितें मनाची प्रसन्नता मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधक म्हणून सर्व सिद्धीचे साधन खंय बरें भजन तें हिंदीचें मराठी भजन मनाची प्रसन्नता चढ व्हरून घेवं का धर जाल्यार हरिय नेनयिरो घरांत श्री हरी म्हळें नांव दवर का जिवोत्तम म्हळें नांव दवर का मस्त नांवाची पंचांग आसा पळोवन घेया नाजाल्यार धर्म सिंधू काडा की ओड सिंधू तो कशी उरो अंतो अर्थभरीत आपल्या जीवन मौल्यां आमी राखून हाडीन जावं का तेन्नाच आमी सारवंत रू सादा याना तें सारवंतिके विचार आम्ही विचारवंत जावं का सारवंत जावं का ज्ञानवंत जावं का म्हळ्यार विद्यावंत जावं का म्हळ्यार सरस्वती पुत्र म्हणटाच आमकां आमी हें सगळें संपादन घेवं जर जाल्यार आमगेलें साधन ना जर जाल्यार आमी खंय पावता की तरी म्हालगड्यान केलेलें ना मना बरी आसा आमगेलें हां अंतू आमी ती पावलां विसरण्याची मुखार दवरत गेल्यार अदे ಒಂದು ಸೊಬಗು जीवनाक म्हणटना आयज दिवसा तुमी अत्यानंदे स्वागत केलें जालें वर्णदेवता ही आमचेर प्रसन्न आसा पालकेर बसकारान स्वामी हाडका स्वदेशी मार्केट हातून वय मार्केटांतल्यान येवचें पळय स्वाम्यान स्वामी म्हणटा आयले म्हूण दाखोव का म्हळें आमकां एक 15 मिनट पयलीं फोन आयलो आमी बरोबर 7 येता रे ना स्वाम्यान जाल तितलें बेगीन येवचें म्हणून चालो आमी पर्तगाळीच्यान ब्रह्मावर येई पर्यंत जिरापती पावस गाडी दिसना आर कामात येद्रा बसला जबाबदारी घेवन आयला आमगेलो आर कामात आज यो केन्ना आमगेली गाडयांनी बसताना हां तरी आज जबाबदारी कामाक लागून मुखार राव का तूं गेली गाडी आमी फाटल्यान येतात पावस इतलो गाडी 60 किलोमीटर वरे धांवडाच्या जायना अशें तरी पावसान जाम आमी खंय की आमी उद्यावरांत एक 4 घंटे एंट्री घेता म्हळें 4.5 घंट्या भितर एंट्री जाली ताणें बरें स्वागत केलां ताकाय थंय 15-20 मिनट दिवका आशिल्लो विना विळंब व्यर्थ टायम वचना ह्या स्वाम्याल्या कॉम्प्युटर टायम्स आहे आम्ही घड्याळ हाता बांदूंक येना न्हिदचे कडेन घड्याळही उरना स्वाम्याल्या मात्र समय प्रज्ञा 7 घंट्याक निर्माल्या येवन बसलेच हांगा 6 घंटे उठून सुप्रभात म्हणटा काय नाका नाका काळोख वेळो तुम्ही 6 मुक्काला बसल्या पुरो व्यवस्थित जात ते 1.25 घंटो मेळटा खंयचें स्तोत्र जाल्यार पुरा दिवस करा की तुम्ही दिवस वांटून घेतले खंय गुरुवार दिवसाक गुरुवाराचें कसं तरी बंदेया गुरुद्या गुरुराया वय बंद तिद्देव नाव बंदे निंतिद्देव इले वय बंदया गुरुदेवा चापे हासलो मणे हासलो म्हणटा वय तांत आसते कसं की भजन कशी उरो आमी खंयचे फार्स करनी हरिय नेनयिरो अशे तरेचे अर्थान आमगेलें जीवन नित्य निर्मल उरका म्हणलेलो अर्थ देणार तरेच्या रशी प्रणीत म्हणटात आमकां मार्गदर्शन घडिल्लें आसा आनी तूं ह्या मठान तूं सर्व स्वामी भुंविलेसच त्याच स्वाम्याल पुण्यवंत पावलांही परत आमी समजूनही ह्या मठां आयले अशें धरूं कडना भिल्ली खंय बा मंगळूरकार उरो रामनवमी दिवसा स्वाम्यान जाहीर केलें नाजाल्यार ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಲಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ शिर्शीकारान हुबळीकारान आपयलें न्ही तांकांय सांगिल्लें ना आमी ताजे नंतर तुमी आयले तुमकां कितें सांगता तांणी परत आपोवन येल्या रे ಮೊದಲು ಬಂದರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಕಸನ್ ಕೈ ಹೌದು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೇಳಲಾಗದು ನೀವು ಬಿಡಲೂಬಾರದು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೂಬಾರದು ಬೈ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದೆವು ಈಗ ಬಂದೆವಪ್ಪ
ಅನ್ನುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಭದ್ರ ಅಂತಾನೆ सहज म्हण आर कामाचा मनानं हसता वय बा हसकाचीचे ಯೋಗೋ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಲ್ಲ ಆಮ್ಗಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾಶಿಲೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ स्वामी पावलं पळया तुम्ही समय प्रज्ञे जाऊ का जिंदगी स्वामी काय हाय फाय आकाशान तुला झडील काय नाही मात्र पुरा काम करू कळत स्वामी मेट देवच्या कळना आमकां पूर्ण प्रज्ञे वसतीच पुरा मेट चोण वय राहिले आम्ही वय पूर्ण चोळून राहिले आमकां हांगच्यान तुम्ही कार्पेट घालान जर जाल्यार पाय दवर का जाल्यार पाय परत जळटा आमकां सायटिक पेशंट आमी खंयचे केन्नाय कोणा हातान सुटचे ना ಸಿನ್ಸ್ 1972 ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ म्हणतना सुखद व्यवस्था आडळिता समितीन मनमाने म्हळ्यार मनान म्हळ्यार सुंदर दवरिल्लें आसा मानून घेवका आपणें म्हळ्यार आपणाक कोणी स्वागत केलें ना इतलो व्हड हॉल आसा जेवणा वळ चलयलें आसता आपण अभिमान दवर न्हू मठान तुला प्रसाद स्विकारच्याक म्हळ्यार मस्त प्रयत्न करचे पडना सगळ्यांकय पानार वाडिलो पानार वाण जेवणा कडेन आपोत तसलो संदर्भ ह्या मठान घडतलोची सगळ्यांकय बरघडो सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी समाजान नांदत उरो अशी देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचे आमी समारोप घडयतात.